सकाळ सकाळ फुडें हांगासर म्हाजो ब्रेकफास्ट आसा पळय न्हू तो जाता रेडी. सकाळ सकाळ फुडें म्हटल्यार व्हडली सकाळ अशी जाली ना, लेट जालो. आय थिंक 8:30 समथींग कितें तरी जाल्या. आनी आयज आमगेर ब्रेकफास्टाक थालीपीठ किंवा तुमी रव्याची भाकरी जी आसा पळय ती बी म्हणपाक शकता. हांगासर हे पळयात गाजर, कांदो आनीक कुकुंबर बी घालून न्ही हांगासर हें केलां, भाकरी केल्ली हांवें. आमी एक्चुली हांकां थालीपीठ म्हणना, आमी भाकरीच म्हणटा, रव्या भाकरी म्हणटा. सो रव्याची भाकरी केल्या, इल्लेशें उरला पीठ आनी एक बारीकशी अशी जातली. जाली म्हाजें करून हांगासर. हाका च्या दिल्ली ही पळयात, ब्लॅक टी हांगासर आनी भाकरी दिल्ली. हो खाता खाता इल्लीशी खाला आनी गेलो बायेक घेवन. सो बायेक ब्रेकफास्ट आसा पळय तो भरयता. आं कितें गूड मॉर्निंग म्हणटा सगळ्या गूड मॉर्निंग म्हणटा. गूड मॉर्निंग म्हण मरे, गूड मॉर्निंग बेगीन म्हण. हांव ब्रेकफास्ट करता सांग. हांव मम्मम करता म्हण मरे, मम्मम करता म्हण मरे. भोंवन करता सांग सगळ्या, एक कडेन बसून करना म्हण सांग. आनी उठले त्या बरोबर हो पसारो पयलीं आमचो. बाय उठले म्हणटकीर हांगासर हे घालपाचें. तें बसूं मागीर हें घालून दवरिता. सो वत बी भायर जें आसा पळय कडक केलां. हांव पळयात हांगासर बायेलो ब्रेकफास्ट, बायेक बी सेम केला आयज ब्रेकफास्टाक. आनी वत पळयात भायर कसलें तें, कितें वत. कसलें वत येयलें रे न्ही, सॉलीड वत येयलें सारकें. हांकां पळयात ही च्या पिता, ताका भरयता, ते भितर बसून लायताले ताका, तें खायना जालें म्हणून भायर आयले आमी. आनी भायर पळयात वत कितलें तें. सो काल न्ही आमी थोडीशीं झाडां जी आसा पळय न्हू ती लायल्या नवीं. पळयात हांगासर हें एक झाड जें तुमकां दिसता पळय झेमता अशें, तें एक झाड. मागीर हांगासर खंय तरी एक लायलां, हें पळय हांगा दिसना, बारीक आसा ती, थंय लायलां. हांगा एक लायलां हांगासर. मागीर ह्या सायडीच्यान लायल्या पळय, ते कुंड्याक लायल्या पळय तसलें सेम झाडां पळय हांगासर लायलां. हे हांगासर तें एक लायलां. मागीर पळय थंय लायल्या गुलाबाची बीन. ती आतां तुमकां सद्याक तरी झाडांच्या हितून दिसना ना. काल भरपूर झाडां जी आसा पळय न्हू ती लायल्या आमी. आनी ती बाय मागीर उठलें लायता म्हणून हांव धांवलें तशें ती पिशवी आनी ती उरलेली झाडां थंयच उडयल्या. आतां काडूय जाय पळय, हें निवळ करतालें हांव. बाय रडपा लागलें भितर उठून म्हणून धांवलें मागीर तशेंच. मागीर होवूय बी येयलो तशेंच उडयलें सगळें. हां हॅलो, गूड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज व्हिडिओ जसं म्हणजे सकाळी स्टार्ट केला. आयज आसा मंडे, सोमार आयज. सो ब्रेकफास्ट रेडी करतालें, चल म्हटलें व्हिडिओ बी जसं पळय स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. तर आयज आमगे ब्रेकफास्टाक आसा रव्याची भाकरी. हे पळयात हांगासर चालू आसा. आनी आनीकच उरल्या, म्हळ्यार इल्लेशें पीठ उरलां. ती एक एक्चुली एक वांगडा घालप आशिल्लें म्हणल्यार ती खूब दाट जातली अशें म्हणून तशीच दवरली पळय. आनी ही दोगांय हांगासर ब्रेकफास्ट करतात. सो बायेक बीन आयज न्ही हांवें सेम भाकरी जी आसा पळय ती केल्या, सेम पीठ घालयल्लें. मीठ साकर घालची पयलीं, गोड बी घालचे पयलीं न्ही, ताका सेपरेट घातली आनी मागीर मीठ आनी हें बी घातलें. सो हांव आतां मोस्टली तशेंच करता. ताका कितें करता पळय न्हू अशें स्पेशल अशें करपाक वचना. आमी जें कितें करता पळय तितूनच ताकाय बी तेंच करता. आनी सकाळ फुडें म्हणटा गडबड जी आसा पळय चालूच आसता. हालत पळयात कशी जाल्या ती. मेन म्हणल्यार स्वेटींग. भायर जें पळय हें इतलें कडक वत आसा पळय न्हू, कालच्यान परच्यान पावस ना, 2-4 दीस जालो आनी असलें वत येता. गरमेच्या सिजनान येतालें पळय तशें पावसाचें सिजन असो दिसत ना. भायर वताक पळयत जाल्यार सामकें कडक वत येता आनी सामकी गरमी जाता. किचना कडेन तर गॅसा कडेन तर वचपाचेंच ना किचनान, सामकें टायर्ड जाता. सो काल हांवें व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करूं ना. काल संडे आशिल्लो, पयर सॅटर्डे आमी आयलीं न्ही घरा कडल्यान. काल संडे हांवें कांय शूट करूं ना. सो काल आमी सांजची जी आसा पळय न्हू झाडां लायलीं. आमी मामागेर गेल्लीं पळय, माच्या मामागेर, जो तुमी पयर व्हिडिओ पळयलो पळय न्हू तो. सो तेंगेसान येता आसतना ती म्हाजी मावशीन म्हाका झाडां दिल्लीं. तेंगेर कितें कितें आसा ती बारीक गुलाब जाता पळय, इतलेशे बट्टण गुलाब म्हणटा तांकां, तेजी झाडां. मागीर आनी कितें रे तें कितें म्हणटा तांकां, ते देदीशे हाडून लायले ते आमी ग्रीन कलर फातये बी धरता ते कितें तरी म्हणटा तांकां. आमगेर बी घरा कडेन आशिल्ली पयलीं खूब जाणांगेर आसताली ती.
आता पहिली लोक फाती घालपा लागून हे करताले, आता ती शोभेची अशी म्हणून हे करता, किती तरी म्हणटा तेंका. सो मागीर आज जर सांगता ती हाडल्या आनी ही ती लांबी पानयांची तांकां कानो जाता ती हाडल्या, ताका व्हायट कलरचे अशें करून रावंड फूल जाता. आमगेर बी एक आसा ताकाय बी तशेंच फूल जाता, बट सेम काय म्हाका खबर ना. आमगेर जी आसा पळय न्हू ही हांगासर पळय ती पॅरट ग्रीन कलर पानां आनी ती सामकी डार्क ग्रीन कलर पानां. सो हाडल्या हांवें, म्हाका 2 दिल्ली तेणें. माग दवर म्हणलेलें एक मान दोनी व्हरपा, मागीर म्हाकाच व्हर म्हणपा लागली. सो गुलाबाची माग 2 दिल्या, हांवें हाडली उरलेली. आनी ते कितें तरी म्हणटा तांकां तेणी अशें करून रावंड पानां पळय अशें कट 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 आसा तांकां जी फातयेक बी धरता पळय ग्रीन कलर, कितें तरी म्हणटा म्हाका याद जायना पळय आतां. हांव वताक आनी भायर वचना रे आतां, दाखय खंय तुमकां व्हरून आतां आनी वताक भायर वचना म्हणटा. ह्या वताक भायर गेलें आनी 5 मिनटां येवन बसपाक पडटलें, तकली कितें जाली म्हणून. मागीर तुमचे कडेन उलयता उलयता एक भाकरी जाली म्हाजी हांगासर. सो ब्रेकफास्ट करूं ना आमी आजून दोगांनी. हांव हेका लायतालें ब्रेकफास्ट आनी हेका म्हटलें तूं ब्रेकफास्ट कर अशें म्हणल्यार भायर या म्हणपा लागलें. परत परत म्हाका ती भाकरी परतुपाक येवपाक जाय, घालपाक येवपाक जाय अशें म्हणून म्हणपा लागलें. तूं कर तुगेलें, आपूण लायता म्हणपा लागलें भायर. जालें तेजी खावन, ऑलमोस्ट जाली. 2 केल्ल्यो ताका हांवें, एक खावनी अशें हातांक आनी एक मागीर ताका एज अ फिंगर फूड म्हणून दितलें म्हणून हातीक बेश्टे अशें म्हणून 2 केल्ल्यो. सो एक खाली तेणें, पुरो एकच खाली दितली. चडय खाली जाल्यार मागीर उलटी करतलें, ओवर जाता न्ही तांकां म्हणून. मागीर खाता म्हणून खावयत रावूं जाय न्ही. जितलें जाय खावोवपाचें तितलेंच खावोवपा, तितलेंच करता ताका. जितलें जाय पळय क्वॉन्टिटी दिवपाक तितलीच दिता, चड दिना. सो पुरो म्हणटा म्हणे ताका. जाली म्हाजी हांगासर ही लास्ट भाकरी जी आसा ती. सो ही जाली म्हाजी हांगासर ही लास्ट घातल्या ती भाकरी आनी मागीर जालें. मागीर हांव च्या पिवन घेता. मागीर आयदनाचो वावर जो आसा पळय तो काडपाक जाय. बाय न्हिदता जाल्यार मातशें पळोवपाक जाय. आयज लेट उठला ते, एक्चुली न्हिदपाचो चान्सीस जे आसा पळय न्हू तो मातशें कमी तेजे इतले बेगीन. आनी आयज सोमार, आयज रांदपाचो न्ही म्हाका व्हडलेशें टेंशन कांयच ना. जाली. सो चलो ही एकदा परतिता मागीर जाली. आनी पळय जाले सगळ्यो भाकरी. आमी च्या पिवन घेता. हय बायेचे जाले, एकूच पुरो ताका आनी लावूं नाका. एक पुलो न्ही रे बाबा, एक पुलो. चाबन चाबन खाव, मम करून खा. तूं च्या पी, बायेक दवर सकल. खेळटलें ते हांगा बसून च्या पिवया. म्हाजेंय जालें, च्या पिवया. सो च्या बी पिवन घेता आनी मेळटा तुमकां कपडे धुवपाक जाय. सो आनी तो मशीनवालो केन्ना येता म्हणटालो? सांजचो. लास्ट टू लास्ट व्हिडिओन तुमकां हांवें दाखयल्लें पळय मशीन सारकें करपा आनी तो येता म्हणटालो. मागीर फ्रायडे सॅटर्डे आमी ना जाली न्ही. सो तो एक्चुली फ्रायडे आयिल्लो खंय, मागीर कॉल केल्लो हाका येता म्हणून. हेणें मागीर नाका म्हटलें, येयल्लो खंय तो हांगासर पावल्लो खंय. मागीर हेणें म्हटलें आमी ना अशें म्हणून फ्रायडे. ताका सांगलें आमी 2 दिसां आसपाना, तूं कॉल कर आनी यो अशें म्हणून. म्हणल्यार तो कोणागेर येयल्लो खंय तसो येवपा येतालो, फोन केलो. मागीर हेणें सांगलें ना आमी म्हणून. मागीर शेनवार आयतार सुट्टी खंय ते कुमटा साकून येतात. सॅटर्डे संडे येयना म्हणपा लागलो. आनी सॅटर्डे आमी बी नाशिल्ली न्ही, आमी सांजची येयल्या न्हू. तो हेणें म्हटलेलें संडे तुमी आसा जाल्यार यो, आमी आसा अशें म्हणून. म्हणल्यार तो ना म्हणपा आयज येता खंय. फोन केल्लो रे तुवें काय तेणें केल्लो? सांजचो येता खंय मरे, सांजचो येता खंय. बरें जालें न्ही सांजचो येता. ओके. सो चलो ब्रेकफास्ट बी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांव घेवन येयलो ताटूच. सो च्या थंड जाली आसा तर बाबू यो ते गेलें हांव हाडटाचो पी तूं. सो चलो मेळटा मागीर तुमकां थोड्या टायमार. येतलें ते लायट बंद आसा न्ही. 12:15 जाली आनी हे पळय बायेक न्ही हांवें ती सकाळची भाकरी उरलेली पळय ती दिल्ली कट करून. ताणें पळय प्लेटी घालून दिल्ली, सगळें उडोवन दवरलें हे पळय हांगासर अशें कर. खावूं ना कांय ना कुडको बसून. आनी आतां घेवन पळय लळयतलें आनी तोंडाक घालतलें, नाजाल्यार काडटा आनी शेवटीता हाती धरता न्ही. येयना ते चिमटेक ती. थंय अशें करून सगळ्याक पळय हांगा थंगा उडयलां. आनी भायर आजून न्ही कडक वत आसा. उदक मातशी दमटी केली, मातसो पावस पिरी पिरी जालो, मातसो बारीक असो. आनी आतां परत सगळ्या वयर अशें क्लीन जालां. आनी वत जें आसा पळय तें कडक कशें येयलां. हांगासर हांवें
ह्याप्यात बाईचे कपडे जे आसा पळय ना ते धुवून घातले सुकूंक. आनी आसा थोडेशे म्हळ्यार हे कालचे कपडे राती सगळे धुयल्ले आशिल्ले हातीन ते घातले सुकोवंक आनी खूब आशिल्ले सो ते रातीच धुवन दवरले. काल धुवपाकच टायम मेळूनाशिल्लो सो हे अशें करून धुवन दवरले. आनी आतांचे आसा धुवपाचे टायम पळयात हांगासर 12:15 जाला आनी हे हांगासर खेळटा. खा मरे ते शेवटी कितें आं तशें मम करूं जाय. हे चिमटे येना ते हांगाच आसा न्ही हे बेश्टेच हात तोंडाक घालता आनी पळयता न्ही पळय येवना म्हणून. हे हांगासरूच आसा. तूं खंय वयता? बाईक न्हाणोवपाक. सो न्हाणोवया म्हणलें एका बाईक. 12:15 जाली आनी आयज जेवणाचें व्हडलेंशें कांय ना न्ही. सगळें पिवपाचें उदक बी तापयलां. तुपाचो डबो जालो खाली सो उदकाचे तोपार दवरला मागीर गरम उदक आसा न्ही मेल्ट जावपाक. सो आदन दवरला हांवें हांगासर. आनी हो परचो रोस आशिल्लो हांवें गरम केला. तसो आशिल्लो काल नॉन वेज न्ही ताका लागून काल काडून फ्रिजान दवरलेलो सो तो आसा तो गरम केला हांवें. हांगासर चिटकी मिटकेची थोडीशी भाजी आसा तिवूय गरम केल्या ही पळयात. आनी हितून आसा सांसव. एकूच पीस आसा दिसता सांसवाचो हा पळयात ते आसा. आनी हितून आसा वांयग्याची आनी हांवें भाजी केल्ली बटाट वांयगे बी घालून पळयात सो तिवूय भाजी आसा. सो सगळें इल्लें इल्लें आसा म्हटल्यार आतां सोंपोवया अशें म्हणालें. दवरीत जाल्यार तशें उरता मागीर भायर उडोवपाक पडटा न्ही ताका लागून. तूं खंय वता? हां सो हें करता हें सगळें हें तापयलां रोस आनी भाजी जी आसा ती हें तापोवपाचें उरलां. हें मागीर गरम करता. पयलीं बाईक न्हाणोवन घेता. इंडक्शन ऑन करता. सो बाईक न्हाणयता मागीर आदन जें आसा पळय तें तापतलें. यो नानी यो तें म्हाज्या फाटोफाट वता भितर. आनी पयरचो पायनएप्पल जो आसा पळय तो तुमकां कट केल्लो तो दाखोवना न्ही बरो आशिल्लो म्हणून हेणेंनी काल संडे मार्केटांतल्यान परत आनीक पायनएप्पल हाडला. बट परचो जो आमी हाडलेलो पळय बागायतदारांतल्यान तो न्ही मोडवो आशिल्लो इतलो इतलो आनी मोठो आशिल्लो. हे न्ही लांबट. पळोवया कसो आसा काय कितें तो. पिकला बरो आसा पिकलो असो हांगासर. आनी फ्रुट्स काडलेली भायर. हो आंबो न्ही पयर वयता आसतना फ्रिजान दवरून गेल्ली आमी नाशिल्ली न्ही. रे हें पळय 2 दीस नाशिल्ली न्ही ताका लागून फ्रिजान काडून दवरता. काळो जालो तो उडोवपाक जाय आतां. आनी हें आशिल्लें पेर आशिल्ले तेवूय काडलां. कट करून पळोवपाक जाय बरें आसा काय कितें. काल हेणें आनी थोडे न्ही फ्रुट्स परत हाडल्या. अशें करून भायर पडटा मागीर. बायेचे खिचडेक फुगोवंक घातला तांदूळ हाडले. सो पयलीं वता हेका न्हाणयता बारीक. यो नानी यो यो नानी यो यो गुशा करया यो. टायम जाता न्ही ताका लागून पयलीं हें सगळें निवळ करून घेता. मागीर सगळें तूप जाता न्ही मॉप मारपाक जाय. मॉप मारून आसलेलें आयज सो हें सगळें काडटा आनी मॉप बीप मारता एट ए टायम सगळें. तेका आतां बेगीन न्हिदपाचें ना आतां उठला तें न्हिदून. यो ओके. सो चलो तुवें आयज हांवें म्हटलेलें रे गुड मॉर्निंग न्ही गूड आफ्टरनून जालें. हें पळय धांवता आपूण सोडलां. ओके गिजर ऑन करनासतना सोडलें उदक. व्हेरी गूड. हांव न्हाणून घेता आतां. चल या बाबा आमी न्हावपाया गुशा घेवपाया गुशा घेवपाया वयले. व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो दनपारां हें केल्लो शूट केल्लो. ताच्या नंतर मागीर कांय शूट केलेंच ना. आतां न्ही सांजची जाल्या 6:30 आनी आतां जें आसा पळय तें तुमकां हांव मेळटा. आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करता. एक्चुली जालें कितें की दनपारां तुमकां म्हटलें पळय न्हाणयता बी म्हणून सो न्हाणयलें बीन आनीक सो ताका न्हाणयलें आनी तें न्हिदत ना जालें दनपारां कितलो लेट म्हणल्यार. एकाक कितल्या तरी तें न्हिदलां. फीड घातलें कितें केलें न्हिदना जालें. एकाक सुमार न्हिदलें. न्हिदतगीर मागीर आमी जेवलीं न्हालीं. हांव न्हालें बिलें सगळें केलें आमी जेवलीं बीन. मागीर 2:30 सुमार बाय उठलें. सो तेन्ना उठलें पयलीं मागीर ताका जेवयलें बीन. मागीर तेज्याच वांगडा सगळें मागीर उठलें की हें जाता न्ही आनी जेवपाक बी तांकां कितलो टायम लागता तुमकां खबर आसा. तें आनी सांगपाक ना नवी गोश्ट ना. सो खूब टायम गेलो तेज्याच फाटल्यान. मागीर हो गेलो हेका बायेक जेवयता हो गेलो. हो वयतगीर मागीर न्ही बायेन पळय म्हळ्यार तें न्हिदून उठलेलें न्ही मागीर बायेच्याच फाटल्यान म्हाजो आदेश आसा पळय तो गेलो. सो हो गेलो कामाक लागून हेज्या. तेज्या नंतर मागीर तो मशीन सारको करपाक येवपा आशिल्लो पळय तो आयलो. मशीन सारकें केलें. अशें करून मागीर सगळें मागीर बायेक सांजचें मागीर अशें लेट अशें मागीर ताका न्हीद येवपा लागली. ताका न्हिदयता करता म्हळ्यार टायम. ताका न्हिदयता म्हळ्यार हो आयलो. अशें करून म्हाजो टायम जो आसा पळय हितूंकूच गेलो च्या कर हें कर अशें म्हणून. सो आतां तें उठला बाय. उठलें की तेज्या पोटाक पयलीं घातलें
अशें करून टायम जसो भेटूंकूच गेलो आयज आनी कांयच अशें करून सांजचें करपाक मेळना. मागीर सांजचो म्हाजो एक्चुली असो रुटीन सेट आसता थोडोसो. टायम फ्लक्च्युएट जाता वयर सकयल बट रुटीन जसो म्हाजो सेट आसा. मागीर जेवन बिवन जालें सगळें कामां जालें म्हणटा मागीर एडिटींग अपलोडींग आसता. थोडेशें एक 15-20 मिनटां हांव म्हाज्या एक्टिविटी खातीर काडटा. म्हाजी जी कितें बारीक सारीक हॉबी आसा तेज्या खातीर काडटा. आयज हें फाल्यां तें अशें करून कांय नाल्यार क्लिनींग अशें करून आसता म्हाजें अशें सांजच्या आदेसाचें सेट केलें. म्हाका न्हिदपाचें बिदपाची संवय ना न्ही ताका लागून. बट आयज म्हजें कांयच जालें ना, सगळें उलटें जालें. आनी कितें जाता हो आसता पळय न्ही जेन्ना घरा कडेन तेन्ना मातशें बऱ्याक पडटा. हो ना जालो की मागीर मातशें म्हाका टेंशन जाता. मागीर सगळें हें करपाक पडटा न्ही बायेच्या वांगडा बी ताका लागून. आनी आयज दीसभर पावस आसा पळय तो पडलोच ना. बाय आसा रे दारा कडेन हो आनी मोबायलान घुसलो. बायेक पळयता पयलीं ते दारा कडेन येवन रावता. सो सिपराचे वयले कॅप घेवन खेळटा. उदक पिवपा नाका, फक्त ते कॅप जाय ताका खेळपाक. ते शेवटिता आनी ताच्या फाटल्या फाटल्यान धांवता. हो हांगासर बसला, आतां येयला तो, च्या बी पिला आनी बसला. आपलें कितें काम करता हेवटेन टीव्ही चालू, न्यूज आनी कितें अशें करून. खरी खबर आवाज बारीक कर. खरी खबर रे तेंगेलें हें कॅन्सल जालें तें वॉर आतां जालें न्ही. प्रायस बी देंवतली न्ही आतां पेट्रोलाची. हें ना न्ही स्टेट ऑफ हार्मनचो टॅक्स तो ना न्ही. बट तो टॅक्स पे करपा पडपा ना न्ही सद्या. एक्चुअली तो टॅक्स लावपा आशिल्लो न्ही तशें कितें तरी. बाबा हें पळय तें कुलरा कडेन पडलां. आतां 19 तारखेक खंय न्ही सायन. बाबा हें पळय कुलरा कडेन पडलां. हें पळय हांगासर आसा खेळटा. आनी तुमकां हांवें हें दाखयल्लें न्ही म्हाजी भाजी बरी जाल्या म्हणून. ही पळय हांगासरलीं पानां जीं आसा पळय ती हाणें काडलीं हांगची. पळय हांगा रावा हें पळय हांगासरलीं अशें करून खूब कडेन पानां हेणें काडल्या. कितें जाता जाणा पानां जीं आसा पळय न्हू ती फाटल्यान न्ही अशें करून फाटल्या सायडीच्यान न्ही बारीक किड्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो जाता. हांव म्हणटा कुसां किड्यो खंय त्यो. सो तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात आं हें जीं पानां आसता पळय दुदयाचीं पानां ताका कुसां कीड जाता काय म्हणून बारीक किड्यो अश्यो जाता. हांव म्हणटा म्हाका ते पानांकच जाता दिसता खंय. सो ताका लागून हेणें ते काडल्या. तो म्हाका म्हणटालो जशें जर सगळ्याक जावपा लागलें न्ही जाल्यार काडून उडय तीं पानां अशें म्हणून. तर सद्याक 2 काय 3 हांकां कितले तरी आतां उदळूच म्हाज्या उजेरूच हाणें 2 काडल्या आनी ताच्या पयलीं 2 काडलेलीं खंय. मागीर टोटल 4 पानांक लागलेलीं. आतां तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा खरेंच अशें जाता सगळ्या हांकां काय अशें केन्ना रॅरली अशें करून जाता काय म्हणून. सो सपोज जाता न्ही जाल्यार हांव काडून उडयतलें कित्याक बायेक लागून आतां हें सगळें रिस्क जें आसा पळय तें घेवपाचें ना म्हाका ताका लागून. ओके सो भायर वारो सुटला बरो. दार बी ढण ढण करून आपटता आमचें. सो बरो वारो सुटला भायर. पळयात दिसता तुमकां काय खबर ना. बरो वारो मारता. आतांच ह्याच टायमार सुटला सकाळच्यान नाशिल्लो. ओके सो चलो आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलत मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.